श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं यूथ ऑफ GSPचे पूर्व वीक्षकांकೈ मिगेले हृत्पूर्वक नमन. आयचे टॉपिक जावन आसा आशीर्वाद. अर्थाचाव देवस्थान चमकलेली कांजंगाडा ते भितर वतना वेंकटरमणा नड्यार हब्बून बट मामान सांगले म्हाका तुगेल वैरी तुगेल अम्माले भरपूर आशीर्वाद आसा. तू उलयतना तुगेल अम्मान उलयला वरी जाता म्हणून. 1 मिनिट स्तब्ध जाल्ल्याव. 1 सेकंडान तू म्हगेल्या अम्माले ते प्रेझन्स फील केले. दोळ भोर नायले. अज्जे के होड रेकग्निशन म्हाका कसं जावका, अज्जे के होड अवॉर्ड म्हाका कसं जावका. अम्मा तू खंय आसला री म्हगेल नमन स्वीकार करी म्हूण म्हणलें. मलगडाल आशीर्वाद आमी मस्ती हे विशयो थिंक कोरका जालेले विशय स्पेशली गुरुंगेल आशीर्वाद आवस बापसोल आशीर्वाद आमके एक फोर्ट असला वरी, एक कोटे असला वरी, एक कवच असला वरी, एक ते भारी एक वर ते आनी ताजे जोटूची अभय समेत आसा. सो हे मलगडाल आशीर्वादांतू तुमी पळोवच्या गेल्यार गांधारीन दिलेले वर दुर्योधनाक ते कवच ताका यूज करूं जाय न्ही. कसला म्हळ्यार अधर्मा सायड आशिल्लो दुखून ताका यूज करूं जाय न्ही. आमी आयकून आसच्या पुरो जनांनी स्वाम्यान एक नार्ल दिल्ले म्हगेले उद्धार जाल्ले. आनम्माल ब्लेसिंग्सा निमित्ती वॉट एवर आय एम टुडे म्हगेले आनम्माल ब्लेसिंग्सा निमित्ती म्हूण सांगून हे बेसलेस न्ही. हाका एक बेस आसा. कशी मोबायलाक हे स्पेसच एक बेस की, हे आकाशच एक बेस की, मोबायलाचे रेस केन्नाय आकाशांतू कशी आसता की तशीच हे ब्लेसिंग्स आमगेले हाजे बेस हाजे आधारू ते चैतन्य. आमी कशी ते मलगडान दिलेले आशीर्वाद केन्नाय ते चैतन्यांतू तांणी अपलोड केल्या वयर आसता. अपलोड कोरनासतांची बट डावनलोड करचें काम आमगेलें आसता. ते डावनलोड करूंक एक पासवर्ड आसा. ते कसं म्हळ्यार इगो नाशी, अहंकार नाशी, नम्र जावन ते मात्य बघून केन्ना बगसिता की आमी तेन्ना ते आशीर्वाद आमकां मेळटा. केन्नाय प्रत्येक जिवाल मागशी 4 शक्ती आसता ताका रक्षण करूंक. एक देवाल शक्ती, एक नेचरल शक्ती आमी कसं मामायम म्हणटा की देवी म्हणटा की ते नेचरल शक्ती, एक गुरुल प्रोटेक्शन, एक हावसूल प्रोटेक्शन. एक देवाल प्रोटेक्शन, नेचरल प्रोटेक्शन, गुरुल प्रोटेक्शन आनी हावसूल प्रोटेक्शन. तांतू स्पेशली हे कॉन्टेक्स्टार येता आमी हावसूक देव म्हूण सांगून सांगतांची. एक आचार्य देवो भव, अतिथी देवो भव ते कॉन्टेक्स्टार न्ही. केन्ना आमी हावसूक देव म्हणटना शी इज एक्चुअली गॉड इन हर ओन रायट. शी इज गॉड. एक हावसून प्रे केल्ल्या वरी खंयचे कोणाकय प्रे करूं जायना. ओन्ली एक एनलायटंड गुरूक तांगेले शिश्या वयरी ते मोग आसता शिवाय एक हावसून चेडवांक केल्लेले मोग म्हळ्यार ते चेडवां तेगेले पार्ट ऑफ हर एक्झिस्टन्स तेगेले एक भाग जावन आशिल्ले तेगेले एक्सटेंशन ते तेगेलेची. सो ते केन्ना जन्मांतराक ते ब्रेक जायना तिले एक बॉन्डिंग ते हावसूल आनी चेडवाल मध्य आशिल्ले. सो एक आमी तो आतां शिकोवका म्हळ्यार आनी स्पेशली द प्रेझंट जनरेशन हावस बापूक रिस्पेक्ट दिवचे. आतां चेडवांक स्पेशली पळोवचें गेल्यार गोतना तांकां कोणाक एक पांय धरी पांय पडी म्हळ्यार तांणी मस्त आलोचना करतांची, ना म्हणटांचे, सन्न चेडून समेत ना म्हणटांची बिकॉज दे फील दॅट वी आर इक्वल. म्हाका गोत्तस म्हाकाय गोत्तस ते म्हळ्यार आतांचे इंटरनेट हातूंत पुराय पळोवन चेडवांक थोडे नॉलेज आसा. ताजे निमित्ती तांणी ते ह्युमिलिटी तांगेले भितर चिकेची आमी शिकोवन दिवका पडटा. शांत करून ते चेडवांक हावस बापसूल पांय धरचे, मलगड्याल पांय धरचे, देवा कुडा वचून पांय पडचे, ते गुरूंगेले आशीर्वाद घेवचे हे पुरे शांत करून शिकोवका. कसला म्हळ्यार केन्नाय नॉलेज आशीर्वाद एक मावंटेना वयरी उद्दा कशी रब्बना की तशीची ते इगो आसल्यार ह्युमिलिटी ना म्हण जाल्यार ते नम्रता ना म्हण जाल्यार ते आशीर्वाद ते आमगेले वयरी रब्बना. कशी ते मावंटेना वयर तुकून तो गुहोळण येता की ते उद्दाक
कशी ते उद्दाक एक पोंडांतू सरोवरांतू मात्र राबता तेन्ना खंयी आमी बघून आसा की थंय मात्र ते आशिर्वादो केन्नाय आसता. देवाल जेवो गुरूल जेवो म्हालगडाल जेवो आशिर्वादो आमकां जावका म्हणटले फस्ट आमगेले भितर आसता आशिल्लें आमगेली नम्रता आमगेली ह्युमिलिटी ते इगो काणो सायडा दवरनो आमी मात ते बक्षेला मात्र आमकां ते आशिर्वादाचे आमकां डावनलोड करूं जाता. आनी कसं म्हळ्यार ते आमी आमगेले आवसून जेवो आमगे पेरंट्सान कोणी आशिर्वाद दितना इमिडिएटली ते कशी ते मोबायल टावर ते वेव्स घेवन ते खंय पावो का की थंय पावयत की तशीच ते माया म्हण कसं म्हणटा की देवी म्हण कसं म्हणटा की नेचर म्हण कसं म्हणटा की ती इमिडिएटली ते आवसून ते मनस्पूर्वक हृदयान आशिर्वाद दितना ती तथास्तू म्हणटकी कसला म्हळ्यार तिगेली एक नेचराल एक प्लॅन कसं म्हळ्यार आमगे जिवाक उद्धारा कडेन नापोवन व्हरका एवोल्युशना कडेन नापोवन व्हरका. सो ती राखता आसता कसं मेळटा म्हाका जिवाक हे उद्धारा कडेन नापोवन व्हरचें म्हण म्हणून इमिडिएटली ते अंतर्यामी आशिल्ले ते देव समेत थंय तुकून एक ते जागृत जाता. तशी नेचरय तेच टायमार ते यूज करून ते जिवाक कसं भितर आशिल्ले कसं नेगेटीव आसा की ते काडूक तशीच भायर तुकून ताका कशें तागेले प्रोग्रेसाक आड जेवचें कसं नेगेटिविटी आसल्यार ते काडूक आनी कशें तागेले उद्धार पळो मुखार वचाक ते नेचर यूज करून घेता. तशी आमी हे आमकां एक स्ट्रॉंगेस्ट वेपन हे आमगे लायफांतू एक वर हे अभय हे आमगेले बर्थ रायट. सो आमी हे चेडवां शिकोया म्हालगड्या रेस्पेक्ट करचें ते आशिर्वाद घेवचे. थँक्यू.